सध्या सकाळच्या म्हणजे अजून आम्ही सारखे झाले म्हणू शकना, कारण पावसाचो जोर तसो अजून कमी जावना, मातसो थारता पडटा. आमकां अलर्ट रावचेच पडटलें, कारण न्हंय तर तुडुंब भरलेली आसा. आमचे पंपय चालू आसात चारूय सारके, आनी आमकां अलर्ट रावचेच पडटलें आयज. आनी ह्या खातीर आमी मामलेदाराक म्हणा सगळ्याक मेसेजीस धाडल्यो, सगळ्याक हें पावलां. तशेंच दत्तवाडी कंप्लीट भरलेलें आसा, देवळाची एरिया हेवटेनी भंडारवाड्यारूय उदीक भरत आसा. ते झाडूय बी पडलेले आसा घरांच्या लोकांच्या. आमी तशे त्या बाबतींत आमचे कामगार आनी सगळो स्टाफ अलर्ट आसा. प्रसंगाक आमी थंय जर गरज आसा जाल्यार लोकांकूय धाडटात. झाडांचे हे केले, लायट डिपार्टमेंटूय अलर्ट आसा, ते बी कनेक्शनां बी जे हें जाल्लें आसा ती कट करतात उदीक गेल्ल्या त्या भागाचे. आनी आमकां मातशें आतां सादूर घरांक बीन खंय उदक लागला? घरान म्हणजे त्या भंडारवाड्याच्या एका घरान उदीक गेला सध्या. आनी जर मातशें सुद्दां वाडत जाल्यार बरो शकता. तशेंच पंप सुद्दां मातसो जर हें हेवटेन जायत जाल्यार कंप्लीट बाजार पेटूय बुडोवंक शकता. अशी सद्याची सिच्युएशन आसा. लोकांकूय आमी सांगल्या की तुमी अलर्ट रावात, आपलें सामान बिमान जर सकयल्या भागाक आसा जाल्यार वयर काडून दवरात अशें आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा. आनी पावसाचो हें पयशे जाल्यार कमी जावपाची चिंता दिसना. आनी भरोन खबर वयर भरोन येता. त्या खातीर आमी सरकारा कडेन हें करता की हाका एक मातशें बोट बी तशें अरेंजमेंट फास्ट जावचो. कारण लोक जे वयल्या बिल्डिंगेन बी आसात तेंच्या आजूबाजूक पाणी भरलें, तांकां जर काडचें पडलें जाल्यार आमकां बोटीचीच गरज आसा. धरणाचें पाणी सोडप चालू आसा, तेजो कितें इफेक्ट जाला अशें म्हणटा? पाण्यापेक्षाय मोठो इफेक्ट आमकां महाराष्ट्रांतून जी हें येता न्हंय येता न्ही, हेका जॉयंट जाता, तिकाच जादा पाणी येयल्लें आसल्या कारणान आनी म्हादय तुडूंब भरल्या कारणान ह्या उदकाकूय तितको फ्लो वचपाक गावना, ते रिटर्न जाता. म्हादयन भयानक उदीक येयल्लें आसा आनी तेजो परिणाम ह्या न्हंयचेरूय जाला. आनी महाराष्ट्रान इर्दी सायडीक भरपूर पावस पडटा आनी त्या पावसाचो जादा परिणाम ह्या न्हंयचेर आसा. धरण तशें म्हटल्यार कंट्रोलान आसा, धरणाक व्हडलेशें येना, पण जी व्हडली न्हंय जी आमी म्हणटा त्या न्हंयक उदीक भरपूर येता.